हांवें तुमकां खबर आसा जाल्यार पयले एक चॅक केले तेन्ना रँडम चॅक आनी सिलेक्ट केले बिचोली पुलीस स्टेशनाचे करपाचे चॅक बिचोली पुलीस ट्रॅफिक सेलाचे चॅक करून गेले तेन्ना एक डिस्क्रेपन्सी मेळ्ळो तांकां. कसलो डिस्क्रेपन्सी? SP ऑफिसान एक कॉपी चलानाचे धाडटात, थिंगा 82,000 रुपीज बरयले आनी पुलीस स्टेशनाच्या चलनान 2 तेज फुडें बरयले, म्हळ्यार 2,82,000 हेजेर दुबाव येयलो कित्याक घोटाळा आसा म्हणून. एक पाटी चॅक करूंक लागले तेन्ना तांकां आदमास तें दिसलो 13 ते 15 लाखाचे हें घोटाळा आसा म्हणून. तेन्ना रोखडे कोण डिलींग हँड आशिल्ली ती पुलीस आशिल्ली ती इनचार्ज पयशे घेवपाक आनी डिपॉझीट करपाक. आनी तुमी जाणात सगळे सरकाराचे ऑफिसर कोणूय आसो पुलीस वा खंयचे ऑफिसर कॅश येता तेन्ना इमिजिएटली डिपॉझीट करून जाय. सायन्सा पासून पावत जाल्यार वचपाचें बँकान डिपॉझीट करपाचें आनी सॅटर्डे संडे नाजाल्यार ब्रेक आसा जाल्यार बँक बंद जाल्यार मंडे डिपॉझीट करपाचें. आनी ही बायल हांवें तुमकां खबर आसा जाल्यार ती सांखळेची. तिने रोखडे तिचे ट्रान्सफर गेली आनी खंय गेली ती कोलवाले एस्कॉर्ट सेलान गेली. तिका कितें दिसलें हांव हिंगसून पळोवन गेलें जाल्यार फाटल्यान दुसऱ्याक धरतलें म्हण आनी म्हजें नांव साफ जातलें पुसून वयतलें म्हण. जालें ना. तिका ट्राय केल्लें तेन्ना सेटल करपाक ते हांव आरोप घाता पुलिसीचेर. देर वॉज एन अटेम्प्ट टू कवर दिस अप. There was an attempt to hush it up. The attempt was of this nature that she would repay the money and everything would be closed. I am telling this in English because I want the IPS officers to hear this and I want them to come clean on these dealings which were being done behind the scene. आता कितें म्हणलें म्हाका काय ना, मुका काय ना. आनी चवकशी केली तेन्ना एक्झॅक्ट फिगर फकत एक वर्साचो 17,30,000 मेळ्ळे. म्हणलो 17,30,000 मिसींग, म्हणलो मिसअप्रोप्रिएशन जालें. आतां परत ट्राय केल्ले साल्वार करपा तिका आनी आयज मेसेज आयली की तिका सस्पेंड केलें. हांव तुका सांगता सस्पेन्शन केलें आयज दनपारां, काल सस्पेंड केलें ना म्हूण पुलिसीन गोवा पुलिसीन एक ट्वीट केला सांगपाक एज सून एज वी केम टू नो वी सस्पेंडेड हर, वी टूक एक्शन बाय सस्पेंडिंग हर. हांव पुलिसी चॅलेंज करता. आय एम चॅलेंजिंग द पुलीस टू कम क्लीन ऑन दिस स्टेटमेंट. योर स्टेटमेंट इज एज सून एज वी केम टू नो अबाउट दिस वी टूक एक्शन एंड सस्पेंडेड हर. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज when did you come to know? You came to know only after the newspaper broke the report? Or did you come to know before this? If you came to know before this, why was she transferred and why was she not suspended? You can tell a lie, you can tell 1,000 lies, but one slip will expose your lies.